प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 22 वूड 57 ते 67. इतल्या म्हणसर एलिझाबेथ पोरसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे ताई व्हड दोळ्यां दाखयली म्हूण आयकून तिचीं शेजाऱ्यां सामाऱ्यां आनी सोयरीं दायरीं तिका परबीं दिवंक लागलीं. 8व्या दिसा बालकाची सुनोत करूंक आयलीं आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणें जाकार्यस म्हूण ताका नांव दिवंक सोदतालीं. पूण ताचे आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दिवंक जाय. आनी ताणें तिका सांगलें, तुज्या गोठांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कितें नांव दिवचें काय म्हूण ताच्या बापायची कुशी सोदून काडूंक ताणें बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें आनी ताणें फोली मागून घेवन तिचेर बरयलें. ताचें नांव जुआंव आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगळीं शेजारीं तोटाकलीं आनी जुदेयाच्या आख्या दोंगरी मुळांत ह्यो घडण्यो गाजताल्यो. आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिकोवन म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरतलोसो तुमकां दिसता? कित्याक सर्वेस्पराचो हात ताचे सोबें आसलो. देवाचें तोरहें, देवाचो व्हड उपकार.